नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। चॅक पोस्टाचेर एंट्री फी वता चोरयेक पीडब्ल्यूडी मंत्र्यांची कबुली। मोलेंचे 9 कर्मचाऱ्यांक धाडटले घरा। प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत एनावळ दिसाक वाडली 50,000। सव्या वेतनाचो ब भाग लायतना कोफुसांव। शिक्षक चाळवले, कोर्टात वचपाची तयारी। वाडयल्ले वेळेकय विरोध। शिक्षक दिसाच्या कार्यावळीत जावचे नात वांटेकार। नवो जुवारी पूल आणि खांडेपार पुलाक केंद्रीय मंत्रालयाची मान्यताय। महिन्या भितर टेंडरां। पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा 2-2.5 वर्सांत जुवारी आणि खांडेपार पूल करतले उबो। इफीत कोंकणी आणि पूर्वोत्तर राज्यांतले फिल्माक खासा सुवातीचो विचार। दाखयतले कोंकणी सिनेमाचो इतिहास आणि प्रवास। इफीचे समितीची जाली बसका। मडगांवां तळसाजरचे 55 फामिलीक घरां खाली करपाक नोटीशी। 1 म्हयन्याची मुजत। कोमुनिदाद प्रशासक काडटलो बुधवारा सावन नोटीशी। खबरो विस्तारान। चॅक पोस्टाचेर एंट्री फीची चोरी चल्ल्या हे पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान निमणे मान्य केले। प्रुडंटान स्टिंग ऑपरेशनांतल्यान ही गजाल उक्ताडार हाडिल्ली। ढवळीकार म्हणटा पीडब्ल्यूडीचे अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकात वचून ह्यो गजाली तपासल्यो। हो प्रकार उक्ताडार येत सावन मोले चॅक पोस्टावेली एनावळ दिसाक 50,000 वाडले। ढवळीकार म्हणटा 15 दिसां भितर थंयचे 9 कामगारांक घरा धाडटले। पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट। मोले चॅक पोस्टावयल्यान यो वच करतना कांय ट्रका कडच्यान रिसीट दिनासतना एंट्री फी घेतात म्हणपाचो प्रकार प्रुडंटान स्टिंग ऑपरेशना सयत उक्ताडार हाडिल्लो। त्या ट्रकांचे नंबरय दिल्ले। चॅक पोस्टावयले 9 कर्मचारी ह्या स्कॅमात अडकल्यात म्हणपाचें उक्ताडार आयलां। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारानच हें उलोवन दाखयलां। प्रुडंटान ही गजाल उक्ताडार हाडल्या उपरांत त्या चॅक पोस्टावयली एनावळ दिसाक 51,000 वाडल्या। म्हणजे हे पयशे आज मेरेन कोणाचे तरी बोल्सांत वताले। जे स्कॅम जाला तातूंत 9 भुरगे आमकां सापडिल्ले आसा। ताचेर एक्शन येता ते 15 दिसांत घेतले। जो रिपोर्ट आमी कर्नाटकांत जे रजिस्ट्रेशन मागिल्लें, खंयच्यो गाडयो खंय खंय रजिस्टर आसा ताजो रिपोर्ट आमच्या इंजिनियरा कडेन पावला। येता त्या 15 दिसां भितर हे सगळे भुरग्यांक घरा धाडलेले गेले वतले। पण रेव्हेन्यू वाडला, रेव्हेन्यू जवळ जवळ 50,000 रुपया वाडलो। त्या नंतर ह्या स्पेसिफिक्स जो मोले भाग आसा थंय 50,000चो रेव्हेन्यू वाडिल्लो आसा। असल्यो गजाली परत घडच्यो न्हय म्हूण आतां सरकारान खबरदारी घेतल्या। इंजिनियरांक आतां चॅक पोस्टावयले एनावळीचो दिसपट्टो अहवाल दिवचो पडटलो। इतलेंच न्हय, तो रिपोर्ट थंयचे CCTV फुटेजी कडेन जुळचो पडटलो। पूण ह्या भुरग्यांनी ते केल्ले ना। ते मागीर म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसूं, आमच्या गणेश गांवकाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं किंवा प्रियोळ किंवा फोंडा मतदारसंघातले आसूं, हे जे कोणी कितें केलां ते घरा वतले इतलेंच हांव हांगा सांगता। सो आतां कितें प्रिकॉशन घेतला तुमी? प्रिकॉशनरी मेजर आमी जे घेतला ते आमी आतां जे आमची CCTV कॅमेराज आसा तातूंतल्यान सगळ्यो गोश्टी आमकां डे टू डेचो रिपोर्ट सांजचो आमचो जो ज्युनियर इंजिनियर आनी एसिस्टंट इंजिनियर आसा तो पळयता आनी जी गाडी येता त्या गाडयेचे नंबर काडले गेले वता। प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत मोलेचे चॅक पोस्टावयलो कारभार जाग्यार घालपाक पीडब्ल्यूडीन यत्न केले खरे। मात बाकीच्या चॅक पोस्टांचेर सादारण अशेंच चलता म्हणपाचें आमकां कळ्ळां। थंयचे बरेचशे CCTV कॅमेराय चलनात। ताचें कशें? प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। सवे वेतनाचो शिक्षकांक ब भाग लागू करतना सरकारान केल्ल्या कोफुसांवाक लागून आतां पगार कापून वसूल करपाची पाळी आयल्या। हाचेर शिक्षक चाळवल्यात। हो विशय मनीसबळ उदरगत समिती कडेन व्हरपाचो विचार चल्ला। थंय प्रश्न सुटलो ना जाल्यार कोर्टात वतले। मडगांव महिला नूतनांत मंगळारा जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय जालो। स्कुलांच्या वाडयल्ल्या वेळेकय तांणी विरोध केला। सरकाराचे 3 पर्याय तांकां मान्य नात। निषेध म्हूण येता त्या शिक्षक दिसाच्या कार्यावळीचेर बहिष्कार घालतले। मडगांवां महिला नूतनांत मंगळारा ह्या शिक्षकांनी बसका घेतली। 101 शिक्षक बसकेंत आशिल्ले। सव्या वेतनाचो ब भाग चालीक लायतना सरकारान घाल्लो गोंदळ आनी स्कुलांचे वाडयल्ले वेळेचो प्रस्न बसकेंत आयलो। शिक्षकांनी सध्या थारायलां तें अशें। not in our hand. We
let me now what is the solution? How we are going to find Exactly. सवे वेतनाचे ब भागाचे कोफुसांवाचेर चर्चा. सरकारान केला कोफुसांव, आता पगार कप्पाची पाळी. विशय व्हरतले केंद्रीय मनीसबळ उदरगत समिती कडेन. समिती कडेन प्रश्न सुटलो ना जाल्यार वतले कोर्टांत. स्कुलांचो वाडयल्लो वेळ. स्कुलांचे वाडयल्ले वेळाक शिक्षकांचो विरोध. वेळ वाडोवपाचेर सरकाराचे तिनूय पर्याय मान्य ना. स्कुलाक पयलींचोच वेळ दवरचो. शिक्षक उक्तायतले निशेध. शिक्षक दिसाचे कार्यावळींनी वांटेकार जावचे नात. शिक्षक दिसा शिक्षक काडटले रॅली. प्रत्येक तालुक्यांत शिक्षकांचे प्रस्नाचेर बसका. Number of hours which is mentioned. The director of education failed to frame and forward the program for the extended half an hour even after a period of more than 40 days. And the outcome is only the increase in duration of 6 period by 5. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. नवो जुवारी पूल आणि खांडेपार पूल बांदपाक केंद्रीय मंत्रालयाची मान्यताय मेळ्ळ्या अशी माहिती PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. सल्लागाराचो अहवाल तयार जातकच म्हयन्या भितर पुला खातीर टेंडर काडटले. टेंडर दिल्या उपरांत जुवारी पूल 2.5 वर्सांत आणि खांडेपार पूल 1.25 वर्सांत बांदतले. गालजीबाग तळपण पुला खातीर सप्टेंबरांत सल्लागारा खातीर जायरात काडटले. जुवारी ब्रिज फ्रॉम आक्षी टू कुठ्ठाळी आणि दुसरो खांडेपार ब्रिज. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया युनियन मिनिस्ट्री हे दोनूय ब्रिज घेवपाक होकार दिल्लो आसा आणि ह्या दोनूय ब्रिजाचे जी कन्सल्टन्सी सर्वीस आसा ती आजूच वर्तमानपत्रार फ्लोट जाल्ली आसा. येता त्या 2 म्हयन्यांत ही कन्सल्टन्सी सर्विसेचे वर्क DPR तयार करपा खातीर आमी दिले गेले वतले. जाचो कॉस्ट जुवारी ब्रिजाचो अरावंड 5 crores आसा आणि जो आमचो खांडेपार ब्रिज आसा अरावंड 1.09 crores आसा. जेन्ना हो ब्रिज DPR तयार जातलो त्या DPR नंतर विदीन 1 month हे टेंडर फ्लोट जातलें आणि हे फ्लोट जाले नंतर जो आमचो खांडेपार ब्रिज आसा तो 1.25 वर्सांत आमी कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आणि जुवारीचो ब्रिज टेंडर वर्क ऑर्डर दिले नंतर 3.5 yearsांत कंप्लीट जातलो. इतले मजगती काणकोणचो आमदार आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकारान गालजीबाग तळपण वाठाराची पळोवणी केली. ह्या वाठारांत पूल बांदूंक तशेंच रस्त्याचे चौपदरीकरण करपा संबंधी आमदारान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या कडल्यान नियाळ घेतलो. रिपोर्टर विवेक प्रभू आनी बबेश बोरकार प्रुडंटा खातीर. आता घेवया एक वेवसायीक विसव.